वीज खात्याच्या कोलवाळ उपकेंद्राच्या सहाय्यक अभियंत्यान वेंचणूक ड्युटी रुजू जावपाक न्हयकार दिल्ल्यान कोलवाळे पुलिशेन ताका ताब्यात घेतलो। उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपारकारान दिल्ल्या आदेशा उपरांत पुलिशेन कारवाय केल्ल्याचे आयकुपाक येता। एक ताब्यात घेतिल्ल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टीन खर निषेध केलो। अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेवप सामकें चुकीचें असो आरोप तांच्यांनी केलो। जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान अधिकाऱ्यांक वेंचणूक ड्युटीर घातल्यात। वीज खात्याच्या थिये उपकेंद्रावयल्या सहाय्यक अभियंत्याकूय वेंचणुकेची ड्युटी लागिल्ली। वीज खात्याक तशें कळीतूय केल्ले, पूण कोलवाळे वीज उपकेंद्राचो सहाय्यक अभियंतो वेंचणूक ड्युटीर वचूंक ना। तो आपल्या कामार म्हळ्यार कोलवाळे उपकेंद्रार गेलो। वीज खात्या कडेन अतिरिक्त अभियंते नात, ताका लागून कार्यकारी अभियंत्यान ताका वेंचणूक ड्युटीर वचूं नाका म्हूण सांगिल्लें। वेंचणूक ड्युटीर आशिल्लो सहाय्यक अभियंतो कित्याक पावलो ना काय म्हूण उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपारकारान कार्यकारी अभियंत्याक फोन केलो। तशेंच वेंचणूक ड्युटीर घातिल्लो एई कित्याक येवंक ना काय म्हूण विचारलें। आमचे कडेन अभियंत्याचो उणाव आसा, ताका आपूण सोडलो आनी एकादो ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो जाल्यार ताची जापसालदारकी तूं घेतलो काय म्हूण कार्यकारी अभियंत्यान उपजिल्लोधिकाऱ्याक विचारलें। हॅलो, ई उलयता न्ही? हय उलयता। हय, तुम्ही जो फोन केल्लो पळय तो तुमचो एई कोण आसा तो? स्वप्नील स्वप्नील हय, तो अजूनय येवना। आमी राविल्ले आतां पर्यंत। कोण उलयता म्हटलं तूं? डेप्युटी कलेक्टर। नाव कितें? सुयश खांडेपारकर। हय। ओके, पळय पात्रांव, तुका हांवें वदोळी सांगलेलें ताका आमी सोडूं शकना सब स्टेशनाचो, आनी ताका लागून ते ड्युटी घाल। ना, तुका हांवें उदोळी सांगिल्लें की ताका अर्द वर पयलीं धाड म्हणून 8:30 आनी मागीर तुवें म्हाका सांगलें पळय, तेज्या उपरांत ताका हांवें 2दा फोन केलो, दोनूयदां ताका फोन लागोंक ना। आनी तेजो फोन हो फर्स्ट टायम लागना अशें ना, तेजे फोन अशें खूब फावटी बंद दवरता तो। आनी तुका तो फोन करच्या पयलीं तुका सांगलेलें तेजे फोन चडशे बंद आसता आनी इट इज अ पॅटर्न ऑफिस। प्लस तो मनीस कसो तें तुका हांवें समजोवन सांगलेलें, तें अशें ना की हांवें तुजे कडेन कितें लिपोवन दवरला, अशें ना। ना, पण आतां ताका येवपाक कितें आसता? आतां ताका मातशें अर्द वर येवन हांव ताका थंयसून ऑफिशियली वच म्हणून कसोच सांगूंक शकना, कारण तें व्हडलें सबस्टेशन। तुका देंपारचें सांगता, तें धाकटुलें सबस्टेशन न्हू। ना, तुमकां लज दिसपाचें अशें सांगपाक की आपलें आयकना म्हणून तो, काय न्ही? तुमकां लज दिसपाचें अशें सांगपाक की आपलें आयकना म्हणून तो। हांगा लजेचो आनी हेजो प्रश्न ना। तुमी कितें, तुमकां लज दिसता सांगपाक? इतले मजगती उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपारकारान पुलिशेक आदेश दिवन एईक हाडात म्हूण सांगले। ते प्रमाण कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचे उपनिरीक्षकान कार्यकारी अभियंत्याक फोन केलो। उपजिल्लोधिकाऱ्यान आमकां ताका हाडात म्हूण सांगला, पूण कार्यकारी अभियंत्यान ताका तीच जाप दिली। अशें आसतानाय पुलिशेन उपकेंद्रार वचून एईक ताब्यात घेतलो। उलयता म्हणटा कोलवाळे पुलीस स्टेशन। सांग। तुजो स्टाफ आहा पळय, ताका व्हरपाक येयला आमी पळय, ऑर्डर आहा आमच्या कडेन। ना, ताका व्हरता, तूं व्हरता तुज्या जबाबदारीर व्हर। तो 220 kV सबस्टेशनाचेर आहा आनी आमी पोस्ट एई जाय म्हणून थंय एई घालता। तूं जर ताका व्हरता जाल्यार तुजी जबाबदारी ब्लॅकआउट जाली। आमकां ऑर्डर आहा तो प्रमाणे तसो व्हरता। तूं व्हरता ताका हांव जबाबदार ना, पूण हांव ताका व्हर म्हणून तुका कसोच सांगिना। तेजी थंयसर गरज आहा, थंयसर तो एई थंयसर आतां सकाळी 12 वरां शिफ्ट आसता आमची। आनी आमचें मेजर सबस्टेशन तें ल्हान सबस्टेशन न्हू, तें धाकटुलें सबस्टेशन आसलें हांव तुका सांगतलो ताका व्हर म्हणून। आमचे कडेन 3च एई आहा, आमकां जाय 5 एई शिफ्टी करता पळय तेन्ना। एटलिस्ट ताका व्हरता, मागीर ताका रोखडी सांगतली न्हू रिलीव करून। तूं जर तर ताका व्हरता आनी हांगा जर आपय पात्रांव, तुका परत एकदां सांगता, आमचें व्हडलें सबस्टेशन। आमी तुका एक लॉजीक सांगता, आमचे कडेन 100 MVA ट्रान्सफॉर्मर आहा। एक ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो जाल्यार अख्खी नॉर्थ गोवा बंद पडटली, कळ्ळें तुका? सो ताका लागून येदे व्हडले पोस्टाचे मनीस आमी थंय बसयले, तांकां बेश्टे टायम पासाक बसोंक ना। आनी देंपारच्यान त्या स्वप्निलाच्या फाटल्यान लागल्या तुमी सगळे जाण। आमी सांगूंक ना बाबा, आमकां ऑर्डर येयला ती। ताका जो कोण तुका ऑर्डर, ताका हांवें सांगलें की तो मनीस आमकां गरजेचो आहा आनी तो इम्पॉर्टंट आहा। वीज उपकेंद्राचेर अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेवप सामकें चुकीचें। हेर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक तुमच्यान वेंचणूक ड्युटीर घालपाक जाता, तरी आसतना तुम्ही वीज खात्याच्या अभियंत्याक वेंचणूक ड्युटीर घालतात, हाचो अर्थ कितें काय म्हूण काशिनाथ शेटये विचारता।
ड्युटीर आशिल्लो पळय ताका एक BLOचे सुपरवायझर म्हणून ताका एक नोटीस आशिल्ली फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर मिस्टर सुयश खांडेपारकर. सो ताका आमचे इन रिप्लाय केलो की ताका सोडूंक जायना बिकॉज ही ते आमचे तो कॅटर करता मेन सबस्टेशन बीच नॉर्थाचे फूल ते जाल्यार तो कलेप्स जातले म्हणून कित्याक तो ना जाल्यार. सो ताका सांगून सुद्दां तो म्हणपाक ताका अर्द वर आपूण उखलून व्हरता हे ते आपल्याक फ्लायंग मारता. कितें आसा तो एसेन्शियल सर्वीस जसो तुका दोतोराक व्हरपाक मेळना DSPक व्हरपाक मेळना तसो तो एसेन्शियल सर्विसाचो मनीस. ताका तो त्या एका स्पेशलायज्ड आसा आनी ताका थंय दवरला. ताका भितर येवन पुलिसान ताका उखलून गेलो. दिस वॉज नॉट करेक्ट. आमी ताका फोन मारपाचो सुयेशाक ट्राय केलो ताणें उखलूंक ना. म्हजो ताका 10 उखलून गेलो. ताजे एडिशनल कलेक्टराक हांवें फोन मारलो ताणें ताजो फोन उखलूंक ना आनी वीच वॉज नॉट करेक्ट. अशें जर गव्हर्मेंट ऑफिसरांक उखलूंक मेळ्ळें सो वी हॅड कम असोसिएशन ही असोसिएशन टू टेक अ अपॉइंटमेंट फ्रॉम कलेक्टर टू एक्सप्लेन द सिच्युएशन. ह्या प्रकरणाक लागून काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. गरजेच्यो सेवा बजावपी अधिकाऱ्यांक वेंचणूक ड्युटी घालची न्हय अशी मागणी काँग्रेसीन केल्ल्याचे अमित पाटकर सांगता. प्रामाणिक ऑफिसर जे एसेन्शियल सर्विसीन तांच्याच कडल्यान लागता. सो आय थिंक दीस शोज दॅट देर इज अ टोटल collapse of the administration. The collector has promised us. He told me that immediately he spoke to the CE. आता एका ए जर तर कॉपरेट जायना अरे ताज्या वयलो ऑफिसर आहा तुम्ही ई कडे उलया ई ऐकना तुम्ही CE कडे उलया सांगा बरं ते रिप्लेस कर म्हणून. सो वी हॅव डिमांडेड की जे ऑफिसर स्पेशली एसेन्शियल सर्विसाचेर जे आहा गॅजेटेड ऑफिसर तांकां रिलीव कर इमिजिएटली. कित्याक फाल्यां तूं SIRच्या नांवान तूं गोंयचें घट्टण करतलो गोंयकारांक मारून उडयतलो. अरे फाल्यां GMC आहा फाल्यां हॉस्पिटलां आहा दोन्ही डिस्ट्रिक्टाची मेजर हॉस्पिटलां आहा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेल्थ सेंटर आहा. फाल्यांचे एसेन्शियल लोक म्हणजे हाजो अर्थ फाल्यां एक डॉक्टर जर ऑन ड्युटी आहा आनी ताका आनी सुपरवायझर म्हणून घातलो आनी तो जर तर येना तर पुलीस धाडून हे दोतोरांक उबारतले एक सर्जनांक उबारतले. फाल्यां एक पुलीस एक SPक जर घातलो आनी एज अ SIRच्या ड्युटीक घातलो आनी SP जर तर रिपोर्ट जायना म्हळ्यार हाजो अर्थ हे कलेक्टर SPकूच उबारून व्हरतले. व्हॉट इज गोईंग ऑन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.